बेकायदेशीर मायनिंग केसीत आदलो प्रिन्सिपल मायन्स सचिव राजीव यदुवंशी एसआयटीचो साक्षीदार जाला। शुक्रारा सांजे म्हापशा न्याय दंडाधिकाऱ्या मुखार ताचो स्टेटमेंट रिकॉर्ड जालो। फाटले 5 दीस एसआयटी ताची चौकशी करीत आसा। लिजा रिन्यू करतना कंडोनेशन ऑफ डिलेचे खापर ताणें आदलो मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीर फोडला। कामतीन दिशाभूल केल्ल्यान हें सगळें जालें म्हूण ताणें एसआयटीक स्टेटमेंट दिला। आपल्या आदलो प्रिन्सिपल मायन्स सेक्रेटरी जे.के. दादून 2007 लीज होल्डर एंथनी डिसोजान आदल्या वर्सा ताणें रिन्यूवलाक अर्ज करूंक ना म्हूण MMDR एक्टा खाला लीज रिन्यूवल अर्ज भायर मारिल्लो। अर्ज रिजेक्ट केल्या उपरांत दादून ती फायल परत मायन्स डायरेक्टर JB भिंगी कडेन धाडली। भिंगीन मागीर दादूक बायपास करून ती फायल खण मंत्री दिगंबर कामती कडेन धाडली आनी कामतीन डिले कंडोन करून लीज रिन्यूवलाक वाट मेकळी करून दिली म्हूण यदुवंशी सांगता। 2007 आपूण प्रिन्सिपल मायन्स सेक्रेटरी जालो तेन्ना दिगंबर कामती मुख्यमंत्री आनी खण मंत्री आशिल्लो। तेन्ना ताच्याच फायली आपल्या मुखार लीज रिन्यूवला खातीर डिले कंडोन करपाक आयल्यो। ताणें एंथनी डिसोजाची केस मुखार दवरून तेच धर्तरेर कंडोनेशन ऑफ डिले आनी लीज रिन्यूवल करचें म्हूण डायरेक्शन दिलें। दिगंबर कामतीन आपली दिशाभूल केल्ल्यान कायदो मोडून आपणें डिले कंडोन केलो म्हूण राजीव यदुवंशी आतां सांगता। यदुवंशी प्रिन्सिपल मायन्स सेक्रेटरी आसतना 40 लिजांचे डिले कंडोन केल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।